मोगतच्या भावा आणि भयणीनो, म्हाका कोणी तरी फोन केलो, फादर अलेक्स डिमेलाक तू कित्याक गाळी दिताय? अरे म्हाका का कुत्रे चावला फादर अलेक्स डिमेलाक गाळी घालूक? हांव कित्याक गाळी घालता? 2 वरास हांव गप रायलो, 2 वरास. त्याची माझी केस तेजेडे असलेली अनायलमेंटची, म्हणजे चर्च डिवोर्स. कोर्टाची ऑर्डर ताका दिलेली आहे. माझी कोर्टाचे डिवोर्स जाले ताका ऑर्डर दिलेली. कळले? पैसे 7,300 रुपये दिले आणि हेने कितें केले, 1 वरास लायले आपल्या सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये. खंय ते आपले हे आसा तुमचे नवसरणी, आणि म्हणता तुझे जायत ना अनायलमेंट, आणि गोंयाक धाडले. गोंयाच्या फादरीन तिकडच्या ज्युडिशियल विकार आसा तेणे 1 वरास लावले. आणि फकीर म्हणता हे पाप सागडे वचप, पाप सागडे वचूंक माझे पैसे आसात कितें? तू दितले पैसे म्हाका पाप सागडे वचोंक? 1-2 लाख रुपये दितले. आणि तू कित्याक करत ना? तुका ऑर्डर दिल्ली आसा कोर्टाची, तुका देव आसाय? तू देव आसाय कितें? पैसे घेताय लोकांचे, लोकांक त्रास दिताय. तुका काजार करूंक माहीत आसा कितें? तुवें काजार केलं? काजार म्हणजे तुका माहीत आहा? तुका काजार म्हणजे फक्त ते बुकात माहीत आहा. कॅनन लॉ म्हणता, कॅनन फादर लोकां कितें करतात, ते सिस्टर लोकां कितें केले गडबड करतात. त्यांक कॅनन लॉमध्ये तांकां फाशी दिवंक जाय, तुमी दितात? कॅनन लॉ आमकां शिकयतात. अरे तुमकां लोकांक फ्री करात. आमी तुमचे कडेन कित्याक येता की आमचे चर्चचे प्रोसेस कंप्लीट करूंक. हांवें काजार केलेले, आतां काजार तोडूसाठी हांव तुमचे कडेन येता. तुमी दिवंक जाय. त्या पयल्या बायलेक म्हाजे कडेन रावचें ना, म्हाका ते रावचें ना. कोर्टाची ऑर्डर दिली, डिवोर्स जाल्ले आसा. तुमकां दिवंक कितें प्रॉब्लम आहा? तुमकां दिवंक कितें प्रॉब्लम आहा? आणि म्हणता गाळी, कोण गाळी दिवचो ना? पैसे घेतले, तू पैसे घेतला माझे काम करूंक ना, तर कोण गाळी दिवचो ना? तुका देव आसाय? लोकां म्हाका फोन करता, गाळी कित्याक दिता? गाळी कित्याक दितलो हांव गाळी? कळलें? ताका समजूंक जाय. आणि बिशप सांगूंक सोदता तिकडे पोप, आणि केन्ना पण जाग्यार पण नसता तूं. अरे फोन केलो तर तेजे केन्ना आयकुची पण क्षमता नसता. कळलें? आणि रोमाक वचता, बँगलोराक वचता, लोकांचे प्रॉब्लेम समजून घेत ना. अरे समजून तुका कितें करचें? तुका डेड बॉडीवर, अलेक्स डिमेलो डेड बॉडी आसा, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करता. अरे झाले, आमचे काजार तुटलेले आसा, कोर्टान तुटले आसा. तुका दिवंक, चर्चचे नियम तुका दिवंक कितें प्रॉब्लम आहा? मुद्दाम त्रास करताय? लोकांक मुद्दाम त्रास करताय? हय रे, हे सगळें. आणि तू बिशप जावंक सोदता, बिशप जावचो ना तूं. आतांच तुका सांगता, लोकांचो त्रास. आणि जेन्ना हे केन्ना तुका कळटलें? जेन्ना तूं स्वता काजार जातलें कुठल्या तरी बायले वांगडा, तेन्ना तुका कळटलें काजार म्हणजे कितें. लोकांक सांगता अशें आसा तशें आसा, कॅनन लॉ हे कॅनन लॉ. इस्रायलामध्ये कोण पण एक क्रिश्चन ना. कळलें? इंडियामध्ये क्रिश्चन आसा, एक पण क्रिश्चन ना. जेजू जन्म एक इस्रायल जालो, एक पण जेजूक मानत ना थंयसर. आणि आम्ही नियमाप्रमाणे, चर्चच्या नियमाप्रमाणे तुमचे कडेन येता, आणि तुमी आमकां उलटे पुलटे सांगतात, त्रास दितात. कोणाचेर कुठल्या तरी बायलेचे ऐकून तुम्ही हेजे अनायलमेंट करूं नाकात, हे करूं नका, ऐकतात आणि सगळे करतात. वय हे चुकीचें आसा. हे तुम्ही सगळे चुकीचे आसा. तुम्ही लोकांक फ्री करूंक जाय. लोकांक एक काम आसता कितें? कोर्टात कितको वेळ लागला म्हाका माहीत आहा? 2 वरास कोर्टात लागले, आणि तुम्ही 2 वरास घेऊन पण माझे काम करत नात. म्हणजे आमच्या रीतिरिवाज प्रमाणे आम्ही काजार करूचे ना चर्चमध्ये? लोकांक त्रास दितात.